फायनली कावंटिंगाचो दीस आयला आनी 2 कडेन कावंटिंग जातलें, एक म्हणजे पणजे आनी मडगांव. आमी फाल्यां सकाळीं 7 पासून तुमकां अनफिल्टर्ड म्हणटा तशें कावंटिंग कवरेज हाडटले लायव्ह कावंटिंग सेंटरा वयल्यान. मडगांव आसतले आमचे 2 रिपोर्टर दिपेश नायक आनी एबनर परेरा, जाल्यार पणजे आसतले हनुमंत नगलूर आनी कौशल पालेकार. आनी आमच्या ऑफिसान बसून कोऑर्डिनेट करता त्या टिमी मदीं आसा नीरज बांदेकार, सुनाद नायक आनी अनीश नायक. हे सगळे टीम येवन तुमच्या मुखार हाडटले. हांवूय आसतलो. सो दीसभर अनफिल्टर्ड, ओपिनियन्स ना, डिस्कशन्स ना, डिबेट्स ना, कांय ना. जे कावंटिंग सेंटरा भायर जाता ते तशा तशें अनफिल्टर्ड, अनसेन्सर्ड आमी तुमच्या मुखार हाडटा. सकाळीं 7 पासून पळयत रावात. जर तुमकां मिस जायत म्हणून सद्या तुमी यूट्यूबार आमकां फॉलो करा, म्हणजे नोटिफिकेशन ऑन करा. फेसबुकारूय फॉलो करून नोटिफिकेशन ऑन करा. म्हणटकर जेन्ना आमी लायव्ह वतले तेन्ना सगळ्यान पयलीं तुमी आसतले, कारण तुमकां इन्फॉर्म करप हें म्हत्वाचें. आनी जितलें एक्सायटमेंट तुमकां आसा तितलीच एक्सायटमेंट आमकां आसा की कोण येतलो कोण पडटलो. पळयत रावात गोवा न्यूज. तुम्ही पळयतात GNH.